पेन बलले सर्वे स्पोर तुझ्या थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू भोगो शांता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेच पो तुझ्या थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेच पो तुझ्या थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेच पो तुझ्या थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेच पो तुझ्या थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेच पो तुझ्या थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेच पो तुझ्या थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेच पो तुझ्या थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेच पो तुझ्या थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू भोगोश आमकां आनी वाराम कायम कोणाच्या उशांतली और सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घातलो. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा उस्तोऱ्या
ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोट तुझ्या दयेचा ओसऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो अपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदां काल आमेन. ओ म्हणजे जेसू बोगोश आमकां आनी वार आमकां कोणाच्या आयुश्यांतली और स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्यांक तो मिस्तेर सोमेजू ख्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार आपल्या कांदार घेवन तो बारादीक खुरीस. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूत जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेसू बोगोश आमकां आनी वार आमकां कोणाच्या उशांतली और स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगां चोरां सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मरीचे दिश्टी मुखार. आमचे बाबा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुझो अपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुझो अपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुझो अपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुझो अपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां कोणाच्या उशांतली ओ सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगोरून चड गरज आसलेल्या. नमान राणीये काकुटीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी बरमसो आमी परदेशी येची बाळकांत तुका मारता. या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाल शरातीन तुजी काकुटीची नदर घाल. तूं कोणवाले आनी मोगाल दुलो बांकवार मारये. ह्या पडसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माये आमचे बसत माग क्रिस्ताच्यो बसावण्यो आमकां फावो जावच्या. आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवंक. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो गोना. फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोणू चुरो. कशाय आमकां जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलयतलो. कशाय आमकां जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका जेजू कृपा दिव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुझे लुईस फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियानो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटींत आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट आल्त चिकाली टेलिफोन एक्सचेंज सायड रोजारियो आल्बुकेर रेजिना मुंदी रेजिडेन्सी मनोज दाबोली व्हडलेंबाट राहुल मेंडीस आल्त दाबोली वालीस सायड जॉन रॉड्रिगीस आल्त दाबोली बिहायंड NSD रोजारियो फेर्नांडीस आसोय फातिमा बार्बोजा आनी देवसाग्रान वेरिसिमो फेर्नांडीस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जीव काडून ओतमो एमकोणान तोडूंक तांक आसा ताका तुमी भियेयात. कित्याक तुमच्या जिवितान तुमच्या माथ्यावेले केंस तुमच्या सुर्गीच्या बापान मेजून दवरल्या तर ताचेर तुमी विस्वास दवरात. दोन दिसाक आमी आमचे जिवीत देवाचेर विस्वासान पातयेवन आनी देव करता ती वाट पूण आमी आमच्या जिवितान चांट मारूंक आमकां उदीक आनी उदीक कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे अंतरेक आनी सदांच त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागेवन पावलून एफेसकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, देव आपले कोशे प्रमाणे सगळें तारायता आनी चलयता. तर ताणेंच हें आपलें पुनोनपणा प्रमाणे आमकां जेजू सवें आपली म्हूण वेंचून काडल्यात. ताजी मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदीं ताजेर ठेवलेली पोरजां जावंक ताणें आमकां जिदेवांक आदीं फुडें नेमली. पूण आतां तुमी जिदेव न्हय, त्या लोकांन स्वताचो संदेश आयकला म्हूण सोदवणीची बरी खबर आनी तुमी मानून घेतल्या. आनी देवान आपणा भासायलेले पवित्र आत्म्याचो शिक्को मारून तुमचेर जेजू क्रिस्ता सवें आपली म्हूण कुणायल्यांत. होच पवित्र आत्मो आमकां दवरलेलो दायजाचो इशोर. हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाची जातली आनी हे परी ताजे मोहिमेची वाखाणणी कोत्तेल्या. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. जी पोरजां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. परतून म्हणया, जी पोरजां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उलास सोडात. प्रोनीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सितारां वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नय दवरून ताका सोर गितां गायात. जबाब. जी पोरजां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताजी कर्तुबां विस्वासपणाची. नीत आनी प्रोनीकपण हीं दोनूय ताज्या मोगाची. सर्वेस्पराची प्रितूळ संवसार उपोट भरला. जबाब. जी पोरजां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां बागी. असली पोरजेक आपले दायज करून ताणें विंचून काडल्या. स्वर्गार तान सर्वेस्पर नदर घालता
सगळीं मनशां कुळाक तेजे म्हऱ्यान आसात. जबाब: जी फौजां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच भागी. उद्गार: सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक जोय जोय जोय. सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशीच आमचेर देंव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी ओसारांनी लोक एकामेकाक चिड्डायतालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिसेवांच्या खोमिरा विशीं चोत्रायेन चोलात तें फकत दोंग. आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय कुडीत जाल्या बगोर उरचें ना. तर काडोखांत तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडांत आयकूंक येतलें, आनी खासगी कुळांत फुटफुटून तुमी उलयलां तें पाटोसरांचेर परगोट जातलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटा आनी ताचे मागीर आनीक कांय एक तांचे कडेन घडोना तसल्यांक तुमी भिवूं नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगतां, जीव काडल्या उपरांत हेमकोणान उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात. वय, हांव तुमकां सांगतां, ताका मात भियेयात. 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तातूंतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलोले आसात, म्हणटूच भिवूं नाका. शेरकाराच्या बिऱ्या परस तुमी अदीक व्हडती. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमी क्रिस्म घेता तेन्ना आमकां देवाची भिरांत, हे पवित्र आत्म्याचे देणे आमी मागून घेता. आनी देवाची भिरांत आमकां जायते फावटी देवाचो मोग आनी देवाची जाणवाय आमचे जिवितांत अदीक आनी अदीक आपणावंक आमकां आदार दिता. देवाची भिरांत कसली भिरांत ती? बऱ्या कोरणे करूंक आनी बरें आमच्या जिवितांत आदारूंक आमकां सोयेक दिता तसली भिरांत. अ हेल्दी फियर ऑफ गॉड. न्हय आमकां दुसऱ्यो अडचण्यो वो आचार मानूंक आमकां शक्ती दिता तसली भिरांत न्हय. आयचे दिसा जेसू आमकां म्हणटा, तुमी कोणाक भिवचें? जो जीव काडटा आनी उपरांत हेमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका तुमी भियात. कित्याक असल्या मनशांक तुमी भियात म्हूण जेजू कित्याक सांगता काय? कित्याक असले मनीस तुमचे जिवाचें निसंटण करतले, आनी जिवाचें निसंटण केल्या उपरांत आत्मोय तुमचो आपल्या ताब्यांत ते घेतले. म्हणटूच ताका उदीक तुमी भिवूंक गरज, कित्याक असल्या मनशांक तुमचो आत्मो हेमकोणांत उडोवंक ताका तांक आसा. आनी जेजू म्हणटा, आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत सैतानाक पयसायता, पूण आमी परतून तेंच वायट वो तेंच पातक आमी करता. तेन्ना अदीक आनी 7 शक्ती आसलेल्या थंयसर वायट वस्तूंक आनी वायट सैतानाक आमी आमंत्रण दिता. म्हणटूच आमच्या जिवाकूच आमी अदीक आनी अदीक लुकसाण आमी करता. जायते फावटी आमी नको आमी कितें करता तें संवसारांत बरें आसा तें करूंक आमकां सदांच आवड आमच्या जिविताचो, पूण आमी जायते फावटी वायट आसा ताका अदीक वेग मारूंक फुडें सरता. आनी तेन्ना की आमी अदीक नरकांत पडूंक भाव भयणीनो आमची चाट मारता. आजची सुगडास आनी शिडकायता आमकां, तुमी तुमच्या कुडीचो नाश करतात
तेन्ना चतूर रावात. तुमी वायटाक वेंग मारतात तेन्ना चुत्रायेन कितें करतात ताचे विशीं तुमी नियाळ करात. कित्याक तुमचो आत्मो तर तुमी बिगोडून सैतानाच्या हातान ताका दिलो जाल्यार तो हेमकोणान जिरूल ताका व्हरतलो. आनी तेन्ना तुज्या बापान तुका जो मोगान रचलेलो, तुज्या बापान आपल्या सारको तुका रचलेलो, ताका उदीक आनी उदीक दूख भोगतलें. कित्याक तूं त्या वेळार हेमकोणान वेतलोय आनी तूं देंवचाराच्या चोपक्यांत आसतलोय. म्हणटच भाव भयणीनो, सगळें तुज्या जिवितांत जें कितें करताय तुज्या बापान दोनीपण तुका चलोवंक आदार दिला. तुज्या दूर एका गुडिताक तुजो बापूय तुका आदार दिता. इतलें की तुज्या माथ्यावेले केंस सुद्दां देव मेजून दवरता. पूण तुका तांक दिता, तुका सत्य दिता बरें आसा तें करूंक. तुका तांक दिता जबाबदारेन तुजें जिवीत सारूंक. तुका तांक दिता उदीक आनी उदीक बरेंपण तुज्या जिवितान हाडून स्वर्गार वचूंक तुवें चांट मारूंक. कृपा आमकां मागुया. भाव भयणीनो, आज आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची देणी उदीक आनी उदीक बऱ्यांत आमी वापरूंक. आनी जेन्ना आमी वापरता तेन्ना देवाची बिरां जाणवाय शाणेपण आमी आमच्या जिवितांत वापरता तेन्ना उदीक आमकां स्वर्गार आनी सर्गीच्यो वस्तू आमी आमच्या जिवितांत आपणावन तेच देवाक मानता तसली जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10. भावा भयणी बाबा पेटोक बांगा नाका रुबे नाका आपल्या काळजाक सोबे मोपो जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखे जिणेत देवा कशी करीस लेगो मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता खोशेन दिता सगळेंच मोचे बापाक मोगता जेजू मागता खोशेन दिता सगळेंच मोचे बापाक मोगता. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देश आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर काड्यान सोताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनूच शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारे चेवदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मरणाची जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी सोमेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान.
उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरो सुसूंक विचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सुतरा आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्तागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड फुडेवंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दोतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन आमच्या सर्वंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दांड्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक आसोरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन तांगणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी कुशी परमो तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय रासूं चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिली देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात, भाव भयण खोशी बसात, म्हज्या कुडी रोगतात, कुशीदाद जायात. जेजू जिवीत तुजें, सांगती जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें, सांगती जिवीत आमचें. हुंडो मोडून वतात, जिवन बरोवन वचात, तुमी चुडो जायात, दुसऱ्यांक जिवन बरात. हुंडो मोडून वतात, जिवन बरोवन वचात, तुमी चुडो जायात, दुसऱ्यांक जिवन बरात. जेजू जिवीत तुजें, सांगती जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें, सांगती जिवीत आमचें. प्रार्थुया. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा जेजूच्या उमळी कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक सोपूर नायन ताच्या दिवसैमांत आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. आज सांजे 7 ते 8 पवित्र और आसतले. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93. F16. मिसाची बेट ताता सोपली, क्रिस्ता